तर माझे मोगाळ भाव भयणांनो, वो वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 4 जावन आसा, चवथो. देवाचें उतर कितें म्हणटा तेजेर आमी मातशें नियाळ करुया. तर बारीकसाणेन तेजेर चिंतया मातशें, चवची देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद गांधी हेजी सोजमीकाय घेवपाक आनी हांव स्वत मानता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी सगळीं बरे भशेन ते देवाच्या उतरांचेर नियाळ करतले म्हणून. जॉन 8:31-32 म्हणटा, जिजस सेड, इफ यू होल्ड माय टिचींग यू आर रियली माय डिसायपल्स, देन यू वील नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. तर देव म्हणटा, जेजू सांगता, तुमी जर म्हाजी उतरां प्रमाणे म्हाज्या उतरांक तुमी जर सारकी घोट धरशाय आनी हांव कितें सांगता ते प्रमाणे तुमी जियेशी जाल्यार तुमी म्हाजी शिश्य जातलीं, डिसायपल्स जातलीं. यू वील नो द ट्रूथ, तुमी स्वत तुमी जाणा जातलीं आनी ते स्वत तुमकां आजाद करतलें, तें स्वत तुमकां फ्री करतलें. तर जेम्स चॅप्टर 1:21 कितें म्हणटा तें चोवया. Therefore, get rid of all mortal filth and evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Therefore, सगळें तुमी हितूंतल्यान भायर सरा म्हणटा. Therefore, get rid of all mortal म्हणजे सगळें काबार जावपाचें, वायट चिंतपाचें, कोणाचें आड उलोवपाचें, सगळें मोरल फिल्थ म्हणटा ताका. कोणाचें आड उलोवप, कोणाचें आड चिंतप, राग धरप कोणाचेर, हेजें सगळें तुमी भायर सराय, तितून रावनाकाय. अँड द इवील दॅट इज सो प्रिविलंट, तें सगळें तें इवील तें चलता तें सगळे भितर तितूंतलें सगळें तुमी आहा तें वायटपण तितूंतलें भायर सराय आनी हंबली एक्सेप्ट द वर्ड. आनी हालतिकायेन देवाचें उतर, जें देवाचें उतर तुमचे भितर देवान घायलां तेजेर काम कराय. तेजेर प्लांटेड, तेजेर तुमी चलाय त्या उतरा प्रमाणे, आनी तेंच उतर तुमकां राखतलें, तेंच उतर तुमकां सांबाळटलें, तेंच उतर तुमकां सासणाचें जिवीत तुमकां दितलें. Proverbs 4:20-21. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. म्हाजे चेड्या म्हणटा, हांव कितें सांगता तें आयको म्हणटा. Turn your ears to my words. Do not let them out your heart. Keep them within your heart. जें कितें सांगता, डू नॉट लेट देम आउट ऑफ तुजे काळजा भितर तेंकां भायर वचपाक दिनाका. तुज्या चिंतन्या भितर, तुज्या मोतीन कितें आहा तें सगळें भितर तुजे भितर दवर. आयकल तें उतरां सगळें तुजें ह्या काना आयको त्या काना भायर घालनाका. तुजे भितर दवर, कितें सांगलें तें सगळें ती ट्रेजर कशें सांबाळून दवर सगळें. तें भायर वचपाक दिनाका. आनी ती सगळीं कीप देम विथीन युअर हार्ट, तुजे भितर दवर सगळीं, ती भायर वचपाक दिनाका. चोय कितलीं मोलादीक उतरां. Romans 10:11 म्हणटा, एज स्क्रिप्चर सेज, देवाचें उतर म्हणटा, एनीवन हू बिलीव्स इन हीम वील नेवर बी पूट टू शेम. देवाच्या उतराचेर कोण देवा भितर देवाचेर कोण विस्वास दवरता, देवाच्या उतराचेर कोण विस्वास दवरता, देवाचेर विस्वास दवरता, देव ताका केन्नाच लजेक पडोवंक दिना, केन्नाच ना. आनी हें सत जावन आसा म्हाज्या भावा भयणां. तुजें सगळें देव तुका राखता, देव तुका सांबाळता. तूं जर देवाचेर ते भारतान विस्वासान दवरून रावता. मोजेस चोय कसो आसलो, मोजेसाच्या जिविताचेर नियाळ घालपाक जाय. मोजेस इतलो हालती, सारको हालती मोजेस, सारको हालती. सो आमी जाता तितलें हालती जावपाक देवाक मागपाक जाय. आमी मागपाक जाय देवाक, तेन्ना देव दिता. देवाक सांगपाचें, सायबा जेजू म्हाका हालती कर. आनी जें जिवीत तूं हे संवसार आसतना जें सायबा जेजू तूं जियेला, त्या भशेन जिवीत जियोपाक म्हाका आदार दिया. जेजूक मागपाचें, जेजू आमकां तें आदार दिता. तर आमी मुखार या. 1 चॅप्टर 1:23. तर 1 Peter 1:23 म्हणटा, फॉर यू हॅव बीन बॉर्न अगेन, नॉट ऑफ पेरिशेबल सीड बट ऑफ इम्पेरिशेबल. तूं जल्मला म्हणजे तुवें परत जल्म घेयला. आतां आमी जो कोण नीज क्रिस्तांव आहा ताणें नव्यान जल्म घेयला. नव्यान जल्म घेवप म्हणल्यार पवित्र आत्मा आमचे भितर येवप, पवित्र आत्म्यान आमी जल्म घेयला, ताका नव्यान जल्म घेवप म्हणटा. वी हॅव बॉर्न अगेन, नॉट ऑफ पेरिशेबल म्हणल्यार तें काबार जावपाचें बी न्हू. आमी तें देवाचें बी, बापाचें बी, तें
पवित्र आत्म्याच्या बियान आमी ते सिडान आमी जल्म घेयला, बट ऑफ इम्पॅरिशेबल, ते नाश जावपाचें ना, तें थ्रू द लिवींग एंड एन्ड्युरींग वर्ड ऑफ गॉड, ते देवाचें उतरान चोय तें थ्रू द लिवींग एंड एन्ड्युरींग, जिवें आनी सदांच रावपाचें उतर, तें देवाचें उतरां, त्या उतरान आमी नवो जल्म घेयला, म्हळ्यार त्या पवित्र आत्म्यान देवाचें नवो जल्म घेयला, त्या उतरांनी तें उतर आयकोन, तें उतर आयकलें म्हणटरीर तुका पवित्र आत्मा मेवता, आनी तो उतर जावन आसा जेजू. जाणा जाय म्हाजे मोगाळ भाव, ते देवाचे पदवीचो आहे, ते देवाच्या उतराचे पदवीचो आहे, ते उतरच जावन आसा जेजू. प्रोवर्ब 4:5 कितें म्हणटा, गेट विजडम, गेट अंडरस्टँडींग, डू नॉट फॉरगेट माय वर्ड्स ऑर टर्न अवे फ्रॉम देम. ती जाणविकाय घेयात, ती सोन्मिकाय घेयात. डू नॉट फॉरगेट माय वर्ड्स, म्हाजी उतरां आयको नाकात आनी त्या उतराचे भायर वचनाकाय, ताका सोडून वचनाकाय उतराचे भायर. आतां इजेकिएल 12:28 कितें म्हणटा तशें, Ezekiel 12:20, therefore say to them, this is what the sovereign Lord says. And sovereign Ezekiel therefore says to them, this is what the sovereign Lord says to them. स्वरपदवीदार देव कितें म्हणटा तें तेंकां सांगता. सो नन ऑफ माय वर्ड वील बी डिलेड, म्हाजें खंयचेंच एक पासून उतर डिले जावपा ना, लेट जावपा ना एनी लॉंगर. whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. तो मात आतां वो कोण सांगता, वो तुका डिक्लेअर द सोवरेन लॉर्ड म्हणटा तो एंजल ऑफ गॉड, देवाचो एंजल आसता न्हू, तो येवन डिक्लेअर करता आनी तो सांगता. खंयचेंच एक पासून उतर डिले जावपा ना आनी ते चड दीस रावपा ना, तें आपलें येतलें आनी तें सगळें फुलफील करतलें, तें सगळें आपलें काम करतलें, जें कितें देवान सांगलां तें सगळीं उतरां घडोवन येतलीं आनी तें सगळें उतरां प्रमाण जातलें. ही देवाचीं उतरां सगळें सांगता. मॅथ्यू 13:22 म्हणटा, the seed among the thrones refers to someone. The seed among the thrones refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. आनी ती बिये जे शिंपडयलाय ते रिफर करता कोणाक, ते देवाच्या उतराक रिफर करता. जे बियो देवान जे बियो शिंपडयले ते देवाच्या उतराक रिफर करता. कित्याक ती हें उतर कित्याक काय म्हणल्यार तेन्ना जेजू ती ओपाऱ्यान उलयतालो. जेजू त्यो बियो शिंपडायल्यो, थोड्यो फातरांचेर पडल्यो, थोड्यो मातयेचे रस्त्यार पडल्यो, थोड्यो कांटोऱ्यां मदीं पडल्यो, तर थोड्यो बऱ्या जाग्यार पडल्यो. तो हे बियोक तो त्या बियांक तो रिफर करता, त्या बियाच्या वयल्यान तो ओपार मान सांगता, हू हियर्स द वर्ड, तो कोण देवाचें उतर आयकता. बट द वरीज ऑफ दीस लायफ, पूण हे जिविताची टेंशनां आनीक ही सगळीं चिंतन्यां, हें तें आनी संवसारीक जिविताचें हें सगळें चिंतून मनीस कितें जाता, तेजी सगळी घातकी, पयशे म्हणजे पयशान मनशा कडे चड पयशे आसप म्हळ्यार मनीस पयशांच्या आशेन त्या मनशा भितर सगळें हें तें ग्रीड, तें सगळें मनीस तितून हें जाता. पयशे नाय आनी पयशे जाय, मनीस तो दीस रातभर ते पयशे कशे काडपाचे, कितें करून करपाचें, ही ती सगळीं चिंतून ते टेंशना भितर आसतना थिंग तो मनीस तो देवाक विसरता. देवाक आर्ग महिमा दिवपाक ताका टायम आसना. आतां बारीक तुमी नियाळ कोन्न चोय, तुमकां टायम ना, देवान तुका कोरोना वायरस दिलो आनी तुका घरांत बसयलो, तुका टायम दिलो, पूण ते सुद्दां तुका टायम ना देवाक टायम दिवपाक. घरांत आहा, तुका जाय तो टायम आहा, पूण तूं पयशां चिंतलो, आनी खंयची चिंतलो, आनी हेजी चिंतलो, तेजी चिंतलो, हिंगसरलो थिंगसरलो चिंतलो, पूण तुका टायम ना देवाचें चिंतपाक. देवान तूं घरा पासून बसयलो पूण तुका टायम ना देवाचें चिंतपाक. बोल ते दुसरें सगळें करपाक तुका टायम आहा. देखून तेसल्या मनशाक म्हणचोय, देखून तो म्हणटा, रिफर्स द सेम हू ही देवाचें उतर आयकता, बट ते सगळे थोडे ते टेंशना भितर हेजे भितर ते आपले हितून सगळे संवसारीक जीव तो फकत तो संवसार हाटलें लागला. संवसाराचें करीत तो थिंग कितें जाता, ते चोक तो वर्ड, ते देवाच्या उतराक तो प्रेस करून दवरता थिंगा. देवाचें उतर मागीर तेजें शेणलें थिंग, देव तेका कळना देवाचें उतर, तेका हें करपाक दिसता पूण तो तेन्ना चोक जाला, मेकींग इट अनफ्रुटफूल. मागीर तेका मागीर तें फळूच लागना. सो देवाचें उतरां पूण तूं दियाशी, देवाक तूं आर्गां महिमा दिवची आनी तूं देवा कडेन उलोवची, देव तुका आन्सर दितलो. तूं देवाचें कांयच करपाक सोदना, खंयच्यान कितें येतलें म्हाजे भावा तूं सांगू.
सो ते भाशेन सो देवाक दीस रातभर आर्गां मोहिमा दिवपाक शीक. देवाचो टायम देवाक दी. सगळें देव विस्वासी, देव तुका सगळें दितलो, दिवंकूच जाय. देवान उतर दिलोलें आहा. Exodus 34:28 म्हणटा, Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water, and he wrote on the tablets the word of covenant, the 10 commandments. So मोजस दोंगराचेर 40 रात हायना जेन आसतना थिंगा दोंगर आहालो आनी ताणें ती टॅबलेटीचेर देवाची उतरां बरयलीं. तो कोरार देवान दिलो. तो कोरार ते शिल्पेचेर म्हणजे त्या फातरांचेर तेणें बरोवन तो घेवन येयलो. आतां जॉब 23:12 कितें म्हणटा, आय हॅव नॉट डिपार्टेड फ्रॉम द कमांड्स ऑफ हिज लिप्स. I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. सो जॉबाक तुमी जॉबाचें आयकलां आसतलें. जॉबाक देवान इतलो आशिर्वादान बोलवलो, इतलें हें केलो आनी तेजेर सगळें दुयेंसां हाडलें, तरी सुद्दां तेणें देवाक सोडूंक ना. देखून तो जॉब कितें म्हणटा, हांवें केदींच देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोडलेलीं तीं उतरां, हांवें केदींच त्या उतरांचेर हांव केन्ना ती देवाक डिपार्ट करून तें केन्ना सोडूंक ना. हांवें ती उतरां आय हॅव नॉट डिपार्टेड फ्रॉम द पयस गेलो ना त्या उतरांचेर. देवान जी आपल्या तोंडांतसून जी उतरां सांगलें सदांच त्या उतरांचेर रावलो. आय हॅव ट्रेजर्ड द वर्ड्स ऑफ हीज माउथ. तेजी सगळीं उतरां हांवें सांबाळून दवरलीं म्हाजे भितर. तेणें कितें कितें सांगलें ती सगळीं उतरां हांवें म्हाजे भितर घोट करून दवरलीं सगळीं सारकीं. मोर दॅन डेली ब्रेड, म्हाज्या जेवणा पेक्षा. चोय म्हाजे भाव भयणानो, एक टायम तुका जेवण ना जाल्यार कोंता येता, तूं मरपा ना, पूण देवाक त्या दिसा आर्गां मोहिमा दिवपाक सोडनाका. एक दीस तुका न्हीद ना जाल्यार कोंता येता, तूं मरपा ना, पूण तूं ते देवाक आर्गां मोहिमा दिनासतना रावनाका. देवाक आर्गां मोहिमा दिवपाचें खूब गरजेचें. देवाचो हक्क आहा तेजेर. म्हाजे भाव म्हाजे भयणी न्ही आडकोरात चिंतात. देवाचें देवाक दियाय आनी संवसाराचें संवसाराक दियाय. जेजून लोक सांगलेलें आहा, संवसाराचें हे संवसारांत आसून नासले भशेन तुवें रावंक जाय. संवसारा भितर आसून नासले भशेन रावंक जाय. वतम्यान जिवीत जियोवपाक शिकपाक जाय. कित्याक आमी सगळीं वतमां जावन आसात आनी आमी वतम्यान जिवीत जियोवपाक जाय आनी स्वत आमी ओडकोन घेवपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर मुखार या प्रोवर्ब 4:10 कितें म्हणटा, लिसन माय सन, एक्सेप्ट वॉट आय से एंड द इयर्स ऑफ युअर लायफ वील बी मेनी. तो म्हणटा हांव कितें सांगता तें आयको म्हणटा. प्रोवर्ब 4:10 म्हणटा म्हणजे देव सांगता, म्हाजे चेड्या हांव कितें सांगता सगळें आयको आनी तेजेर चल आनी तुज्या जिविताचीं वर्सां चड आनी चड तूं चड आनी चड वर्सां संवसारांत जियेतलो. आतां मॅथ्यू 5:18 कितें म्हणटा चोया, फॉर ट्रुली आय टेल यू, अंटील हेवन एंड द अर्थ डिसअपियर, not the smallest letter but the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. चोय हांव तुमकां स्वत सांगता म्हणटा, अंटील द हेवन एंड द अर्थ डिसअपियर, जे पर्यंत स्वर्ग म्हणजे अंतरोळ आनीक पृथ्वी सगळें काबार जावन वचपाना ते पर्यंत तितून सगळें धाकटें लेटर पासून एक सिंगल उतर पासून जें हांवें सांगलेलें तें वचपाना, खंयच वचपाना. तें आपलें तें सगळें कंप्लीट काम करता, सगळें फुलफील करूनच वयतलें कंप्लीट. तें कंप्लीट केले शिवाय तें वचपाना. तें सगळें कंप्लीट जालें म्हणटरी तें कितें आसा तें देवा प्रमाणे क्लियर जातलें. पण देवान सांगलेलें एक एक उतर सगळें फुलफील जातलें. देवाची उतरां प्रमाणे देवान कितें सांगून दवरलें तें सगळें जातलें. देखून पवित्र पुस्तक वाचाय आनी तें पवित्र पुस्तका भितर कितें सांगलां, देव कितें सांगपाक सोदता, देव आमकोड कितें एक्सपेक्ट करता, देवाक आमी कितें केलें जाय तें चिंताय आनी ते प्रमाणे जियोंक ट्राय करा म्हाजे भाव भयणानो. चोय आमकां सैताना तोंडान वचपाक शिरफोडना. आमी देवाची भुरगीं, आमकां देवा फुड्यान वचपाक जाय आनी आमी तें तकलेन दवरपाक जाय. आमी देवाची भुरगीं आनी देवाक कशें जाय आमी तशें करूंक जाय आनी देवाचे येवजणेक आमी साथ दिवपाक जाय. साथ दिवन देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलपाक जाय. देवाचे येवजणेक आमी तेंको दिवपाक जाय म्हाजे भाव भयणानो आनी त्या येवजणे प्रमाणे आमी चलोंक जाय. आतां साम 107:20 कितें म्हणटा तें चोवया आमी, ही सेंट आउट हीज वर्ड एंड हील्ड देम, ही रेस्क्यूड देम फ्रॉम द ग्रेव. सो तेन्ना इस्रायल कितें सामकें इस्रायल सामकें त्रासान पडलेलें, बोड मारतालें सगळें, देवा कडेन उल मारतालें. तेन्ना देव कितें करता, आपलें उतर धाडून दिता आनी सेंट हीज वर्ड आनी तें देवाचें उतर येता आनी तेंक सगळ्यांक रेस्क्यू करता आनी तेंक तें बरें करता. देवाचें उतर चयलां म्हाजे मोगाळ भाव भयणानो, देवाच्या उतराक हें सगळें देवाचें उतराक केदींच अंडरएस्टिमेट करनाका. देवाच्या उतराक केदींच वर्श चिंतनाका. सांगलें हांव सांगता देवाचें बरें अशें जावपा शिरफोणा म्हाजे मोगाळ. इतलें लायटली घेयनाका. देवाच्या उतराक मान आहा,
तूं कितली देवाच्या उतराक मान दितलो, कितली देवाच्या उतरा प्रमाण चलतलो, तितली तुजी जिविता भितर बरेपण येतलें. आतां आमी चोवया 2 Timothy 2:11. Here is a trustworthy saying, if we died with him, we will also live with him. तो देव सांगता, तो विश्वासी सांगता, आमी जर ते जिवी देवा बरोबर मेली जाल्यार आमी ते जिवी देवा बरोबर आमी जियेतली. वी विल ऑल्सो लिव विथ द लिविंग विथ द जिवी देवा भितर आमी जियेतली. तर आतां हें लास्ट अंतीम चोय कितें म्हणटा चोय जेम्स 1:18 म्हणटा, ही चुझेस टू गिव अस बर्थ थ्रू द वर्ड ऑफ ट्रूथ दॅट वी मायट बी कायंड ऑफ फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल क्रिएटेड. म्हणटा प्रथम फळा वरी सगळ्या आपल्या रोचना मदें आमी पयलीं जावचे खातीर आपल्याचे खोशेचे येवजणेन देवान आपले खोशेचे येवजणेन स्वताची उतरां देवान उलयली ती स्वताची उतरां आनी स्वत जावन आसा जेजू. ती स्वताची उतरां वरवीं ताणें आमकां नवो जल्म दिलो. वय आमकां जेजूच्या उतरां उदेशी आमकां जल्म दिला. आमी जेजूची नवी रचना, आमी जावन आसा जेजूची नवी रचना, आमी जावन आसा जेजूची प्रतिनिधी. तर आमी जेजूची देखून जेजू म्हणल्यार ते आमकां देवान आमकां देखून ही चोज टू गिव अस द बर्थ थ्रू द वर्ड ऑफ ट्रूथ दॅट वी मायट कायंड ऑफ फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल क्रिएटेड. वय आमी देवाचें पयलें तें फळ जावपाक. आनी एक फॉर एग्जाम्पल एक खंयच्या झाडाक एक आंबो लागलो जाल्यार पयलो आंबो खंयचे तांकां कोणाकूय जर उमेद येता बरें हो झाडाचो पयलो आंबो आमी सगळीं मेळून आंटोवन खावया. पयल्या आंब्याची जर तुवें तेज्या पयलीं कितलेच आंबे खायले जायत, पूण खंयचे तुवें तो मोगान तें रोग तुवें रोयलां त्या रोगाच्या पयलें जर आंबो ते जाता न्हू ते पयलो आंबो जावपाक. म्हूण एग्जाम्पल दिलां तें पयलें फ्रूट. आनी कोणूय जर पयलें फ्रूट येतात न्हू सगळीं गोंयची मनशां मेळून तें कातरून तें खावन तेजें टेस्ट चोयताय. ते भाशेन सो देवान आमकां कितें केलां हें उतर ही चोज टू गिव अस बर्थ थ्रू द वर्ड ऑफ ट्रूथ दॅट वी मायट बी कायंड ऑफ फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल क्रिएटेड. सगळी रचना मदीं आमकां पयलें फळ जावचे खातीर तेन्ना आमकां जेजू मदीं आमी जेजूची नवी रचना जाण जावचें. आमी जेजूची नवी रचना आनी आमी जेजूचे प्रतिनिधी. पोन्नें सगळें गेलें आनी जेजू मदीं जेजू भितर सगळें नव्यान जावन येयलें आनी जेजून देवान आमकां संदानाचें मुन्यारपण दिलां. देवाच्यो खबऱ्यो हांवें तुका सांगपाच्यो, तुजी तुकोड कितें देवाच्यो खबऱ्यो तुवें म्हाका सांगपाचें आनी आमी देवा भितर वांटो देवाच्या जेवणा भितर वांटो घेवपाचो, देवाच्या उतरां भितर आमी वांटो घेवपाचो, देवाचें उतर आमी परगट करपाचें, देवाचें उतर आमी सगळें एकामेकांक माय मोगान सगळें एकामेकांक सांगपाचें आनी एकामेकांक आमी आदार दिवपाचो, हेल्प करपाचो. फकत तोंडान दिलें म्हूण जायना, प्रॅक्टिकली आमी एकामेकांक आदार दिवपाचें आनी प्रॅक्टिकली आमी एकामेकांक सांगपा जाय आनी कितेंय जावं एकामेकांक आसरो दिवन एकामेकांक हेल्प करून आमी देवाची भुरगीं जशीं जावन रावपाचें. देवा जेजू तूंच आमचो जिविताचो राजा, तूंच आमच्या जिविताचें जिवीत, तूं आमच्या जिविताचें सोत, तूं आमच्या जिविताचें वाट, तूं आमच्या जिविताचें सगळें सर्वत म्हाजी दुनिया देवा जेजू आशिर्वाद कर ह्या भुरग्यांचेर. तांकां सन्मीकाय मेळपाक म्हाजे देवा जेजू आशिर्वाद घाल. मागता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हें कितें हांव तांकां समजोवपाक सोदतां म्हाजी दुनिया देवा, ही म्हाज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरलीं ती तुजीं उतरां जावं दी. आनी हें जें कितें सांगलां म्हाजें जेजू हें सगळीं तुजीं, म्हाजें हितून कांयच ना. हांव फकत सांगता म्हाजी दुनिया देवा जेजू. जें कितें तूं सांग म्हूण सांगता तें सगळें तेंचे मोदी घालता. तांकां समजोवपाक म्हाजी दुनिया देवा कृपा दी, आशिर्वाद दी. मागता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन.